शेनवारा मंत्री जयेश साळगांवकारान रेस मागुसच्या केकदोली दर्यावेळेर हायमास्टाचे उक्तावण केले। तशेंच ह्या सुवातेर आनीकूय सुंदरीकरण जावपाचें आसा म्हण म्हायती मंत्री साळगांवकारान दिल्या। आरडी एक्सपो खातीर रेस मागुसच्यान गौतम शिरोडकार। गांवान इतलो उजवाड दिलो आनी खूब डेव्हलप जाला आनी हेजे फुडें जातलें आनी आमचो जयेश तर आनी करतलो आनी केला आनी हेजेवन चड करतलो। विवा उजवाड, विवा जयेश। संक्रांत काळाच्या ह्या पूर्व संध्येक आमच्या ह्या केकदोळे गांवान केकदोळे बिचाचेर हो हायमास्ट लायटनींग पोल उबारून आमकां खरीच एक बरी फेसिलिटी मेळिल्ली आसा आनी आयज तेचें उक्तावण आमचे RDA मिनिस्टर श्री जयेश साळगांवकर यांच्या हस्ते हांगासर जाल्लेलें आसा। ही फायल पास करून हाडपाक आमचे RDA मिनिस्टर तशेंच आमचे वॉर्ड मेंबर मिसेस पास्कोल फ्रांसीस कुलासो तशेंच आमचे सरपंच यांच्यांनी खूब भार घेतलेलो आसा आनी ही फायल तेंच्या मेहनतीक लागून पास जाल्लेली आसा आनी आयज हो पोल हांगासर घालून सगळ्यांक खूब उजवाड मेळिल्लो आसा। पयलीं लोक बिचाचेर हांगा बसपाक येताले, वॉकिंगाक येताले, तांकां काळोख पडल्या कारणान बेगीन घरा वयचे पडटाले, पूण आतां ते खूब लेट पासून हांगा रावूंक शकतले। हे आमच्या रेस मागूस पंचायतीचो एंड पॉयंट जावन आसा आनी हो पोल हांगासर घातल्या बद्दल हांव आमच्या RDA मिनिस्टरांक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा। बीच हांगासर आसा आनी आमचे वॉर्ड मेंबर बाय पास्कोल कुलासो ह्याच्या वॉर्डान आमचो फेमस बीच केकदोलीम बीच आमी जशें म्हटलेलें की केकदोलीम बीच आनी कोको बीचाक अपग्रेडेशनाची गरज आहा आनी सिमिलरली फ्रॉम द गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आमी मोर दॅन 2.5 crores हांगासर पास करवडल्या इन द हाय पावर्ड कमिटी विच इज चेअर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। सिमिलरली हेच्या अंडर आमी हांगासर ब्युटिफिकेशन ऑफ द बीच, रेस्टोरेशन ऑफ द बीच आनी हायमास्ट देन प्रोवायडींग एम्युनिटीज लायक चेंजिंग रूम्स आनी टॉयलेट फेसिलिटी हांगासर हांगासरल्या लोकांक आमी हाडून दिता। टू स्टार्ट वीथ वी आर डुईंग द रिटेनिंग वॉल वीथ हेल्प ऑफ WRD। हो जो जे जे सॉयल इरोजन जातालें ते अरेस्ट करपाक लागून वी हॅव डन द रिटेनिंग वॉल of this beach, constructing retaining wall all along the beach. Heja fadlyan the second work which is carried out was the drain, the major nala which passes from the middle of the road. That work has started. आता हे तिसरे काम आमचे of illumination आणि तेच्या अंडर आमी हांगासर हायमास्ट प्लेस केलेलो आसा। गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आमी हातून घेतलेलो आसा। आय थँक द चेअरमॅन ऑफ द DTDC, द फॉर्मर चेअरमॅन मिस्टर निलेश काब्राल आणि आताचो आमचो चेअरमॅन बाब दयानंद सोपटे फॉर इन्क्लुडिंग द प्रोमेनाद ऑफ रेस मागूस फ्रॉम लायट हाऊस टू द फोर्ट। ही फुडल्यान प्रोमेनाद डेव्हलप करपा लागून द वर्क कॉस्ट इज अराउंड 8 crores दॅट इज सँक्शनड इन येस्टरडेज मिटींग। विथ दॅट 3 more वर्क्स आर सँक्शनड आणि हे तिनूय कामां प्लस ते काम मेळोन रफली अराउंड 16 to 17 crores yesterday are sanctioned for village of Saligaon, village of Rej Magus, Nerul. The other churches, other temples will be beautified. In temples we have got sanction for the Sangolkarin temple in Sangolda, Shri Shantadurga Sangolkarin, त्याचे डेव्हलपमेंट जातलो आणि हेर सगळी कामां आमी हातीन घेतल्या। दिस वर्क द कॉस्ट ऑफ दिस हायमास्ट इज अराउंड 10 lakhs आणि बाकीची कामां पुटिंग ऑफ बेंचेस आणि अदर एम्युनिटीज विल कंटिन्यू विथ द सपोर्ट ऑफ द लोकल्स। लोकांनी आमकां भरपूर साथ दिल्ली आहा। हे सगळे लोकल्स आमचे केकदोळेचे म्हणजे सगळे भाव आणि भयणांनी आमकां साथ दिल्ली आहा। तशेंच आमचे हांगासरले स्थानीक पंच बाय पास्कोल कुलासो, सोशल वर्कर बाब सेवियर कुलासो, तसोच आमचो फेलिक्स, आमचो सरपंच बाब विरेंद्र, डेप्युटी सरपंच सिया नागवेकर, तशेंच शैलेंद्र परुलेकर आणि गौरी पेडणेकर, सगळे बाकीचे हेर मेंबर सगळे आमकां इक्वली सपोर्ट करता। ताका लागून वी आर टेकिंग द डेव्हलपमेंट अहेड। I also would like to announce that the pending road construction from Betim, from Malin Jetty to Nerul and from St. Alex Church to Upakar Circle is also sanctioned and will be tendered this week. So that work also will start soon. ते आमचे major काम सामके व्हडले काम। So once that is done, I believe the entire road network will be done. And I thank
the government, especially the tourism minister, Amcha Babu Azgaonkar Babu, for giving us, allotting us this fund, this kind of a fund for Saligaon, which is not done before. And PWD for giving us funds more than 60 crores only for the roads. And Air WRD for giving us more than 55 works sanctioned, each work costing more than 50 lakhs to 1 crore, to the tune of 1 crore. ताका लागून हांव गव्हर्मेंटाचेर देव बरें करूं म्हणटा, आमचे लोक सगळ्या लोकांचे देव बरें करूं म्हणटा, आनी स्पेशली म्हाजी पंचायत हू वर्क डे इन एंड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजीस, ताका सगळ्यांक देव बरें करूं.